नावेली मतदारसंघांत फाटल्या 6 वर्सांक सिवरेज डिपार्टमेंट जावं जायका जावं लुईस बर्जर व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी आहाय तेणें आमगेले रस्ते फोडले सिवरेज घालपाक. 6 वर्सां जालीं सिवरेज तयार जालें ना. हांवें हो जो इशू जो आहा हो एसेंब्ली रेज केल्लो, तेजे फाटल्यान चीफ इंजिनियराक घेवन आमी नावेले मतदारसंघात सगळे ऑफिसरांक घेवन मिटींग घेयल्ली आनी तांणी सांगिल्लें की ह्या पावसा पयलीं आमी सगळें कंप्लीट करून दिताय म्हूण. पूण आमचे वायट नशिबान पावसा पयलीं तुगेलें कोवीड आयलें, लॉकडावन आयलो आनी आयज ही परिस्थिती आहा की रस्ते मोदें मोदें फुटलो आहाय, व्हडल्यो बांयश जाले आनी लोकांक एक्सिडेंट जावपाक लागले कित्याक सगळे रस्ते तेमी पुरयले नाय, तेजे वयल्यान सगळ्यांक दामोर गायले ना. देखून हांव ताबडतोब आमगेलें सिवरेज डिपार्टमेंट जें आहा तेमी रस्ते फोडल्याय ते कंप्लीट जावूं जायनाका, तेच्या वयल्यान दामोर घालून क्लीन करून दियाय कित्याक मातशें सुकार आहा. आतां आनीक जें हांवें मुगेली एक भंय सांगिल्ली की ही सिवरेज जी आहा एका कोण टॅक्निकल कन्सल्टंट आहा वो ना. आतां हावजींग बोर्डान ही सिवरेज कंप्लीट केल्ली आनी आमी कनेक्शन दिल्ली आनी हे कनेक्शना प्रमाणे सगळी सिवरेज शिरवड्यां वयताली. पूण हे पयलेच पावसाचे जेन्ना बरो पावस येयलो ही सिवरेज जी शिरवोदे वचपा आसली टू दॅट सिवरेज प्लांट, देर आर 3 प्लांट्स, ती बॅक फाटीन येयली आनी लोकांच्या घरांत वयर सरपाक लागली. भरपूर लोकांक त्रास जाले. 4-5 घरांत ही सिवरेज येवन तांकां रावपा आनी हें नासलें. I hope you will understand what sort of a predicament these families were, and accordingly I told those engineers. They said we cannot do anything when there is heavy rain. It is always bound to be like that. Then fortunately I could speak to the managing director of the Sewerage Corporation, and I am very thankful that he sent special engineers and he repaired it. I hope this will not continue in the future. They will have to take precaution to see that there is proper level. So once the house is connecting to the sewerage plant, the sewerage should not come backwards in the houses, which will be very unbearable and big health hazard. And hygienically it is impossible for the people to reside in those houses because they had exactly taken connection so that they wanted to get rid of the sewerage. But the sewerage is coming back. So government must even now, before commissioning these plants, check up whether the proper levels are there and sewerage, whatever works they are doing will be operational and will be successful.